भाग्यवन जुआवाचे पयले चिठी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेष करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडोना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो? खरें आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषिक्त म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताच्यो आज्ञा जोडनूय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत वेला. संवसाराचेर आमी जैत वेला तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादी. थांबनासतना ताचे खातीर मागणी सोडतलीं. दिसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलीं. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसर तें तोपूं. प्रितुमेची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सुदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची कीर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणे
सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडलां. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.